सुरुवातीक गीत घेऊया. A13, पेज नंबर 6, A13. बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमेश क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मोगाच्या न्हू आमच्या ख्रिस्ती जिविताक जेजू बगोर कांयच मोल ना. आमचें जिवीत सुकलोलें आनी मेलोलें जेजू विणें. जेजू सवें आमकां जिवीत आसा आनी हें जिवीत आमकां ताचे सवें रिगून रावूंक मेळूंक शकता. देवाच्या उतरान संस्कारांनी आनी पवित्र सोबेचे शिकोवणेन आमचें जिवीत आमी ती रिगोवून फुलवण करूंक जाता. आयज साद्या कालाचो 15वो आयतार आमकां म्हजें सवें रिगून रावात, भरपूर पीक दियात असो साद घालता. जिविताच्या मोडान जेजून तीर गोठाय रिगोवून भरपूर पीक आमच्या जिवितांतल्यान दिवंक ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानांत आमकां कृपा मागून घेवया. आनी मिसाचो आमकां फावो फळ मेळचे खातीर सुरवातेक उद्याच्या फुड्यांत आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. खुना वाटेची जमीन. सोम्या जेजू वाटेची जमनी कोणूय सोलता भोंवता तातूंत शिस्त ना, समाधान ना. म्हजेंय जिवीत वाटेची जमनी भाशे जाला. बोगोज म्हाका सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. खुणा खोडपल्ली जमीन. क्रिस्ता जेजू निबोर म्हज्या चेतना उतराची चाल म्हज्या दारुणे वरवीं जिवीत फोलवण करची वाट हांवें बंद केल्या. म्हज्या निबोर स्वभावेक लागून हांवें म्हज्या मोगाच्यांक पयसायल्यांत. बोगोस म्हाका क्रिस्ता काकुटकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. खुणा कांट्याची जमीन. सुम्या जेजू कांटे जिवंक सुसेग दिना. म्हज्या जिविताची जमीन कांट्यांनी भरल्या. म्हाका सुसेग ना आनी हांव दुसऱ्यांकूय सुसेग दिना. कांटे वरवीं जिवीत घायल केला.
रगत वावुरला बोगोस म्हाका सुम्या काकुतकोर सोम्या काकुतकोर सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवाकूं सोर्गी आनी शांती मोरया मनाच्या मनशा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोदपूर्वेदा देवा बापा आमी तुका वाखाणटा आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका महिमा दिता तुज्या वैभवापासून आमी तुका दिवसता सोम्या मेकळ्याचो निपुता जेसू क्रिस्ता सोम्या देवाची शिळे बापाच्या कोता संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर. तू संसाराचे पाप काढता आमचे मागणे ऐकून घे. तू बापाच्या उजव्या बसला आमची काकूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्यासारखी देवा बापाचे मोहिमेन जेसू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू सोबीत एकलोच तू भोगता. प्रार्थुया जण एकल्याची मागणी उगडास करूं ह्या वेळार. सर्वेस्परा देवा वाट चुकलेल्यांक परत येवंक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय. क्रिस्ती भावार्थ उच्चारतलीं सगळीं ताचे क्रिस्ता नांवान आड वेता तें पयस करूं आनी ताका सोंपता तें बरें बरी जिवूं. आमचे सुम्याचे पुताज क्रिस्ता वरवीं तो देव जे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवत चलयता सासणांच्या सासणां. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सोरेस्फोर अशें म्हणटा, जसो पावस आनी बर्फ मोरबार थावन पडटा आनी बेश्टी थंय परतून चडनात, बोगोर वोपणाराक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवपाक, जमीन शिंपतात आनी सुफोल करतात आनी किरलायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतली भायर सरता तें उतर निर्फळ जावं म्हज्याशी परतून येना. बोगोर म्हजी खुशी पालता आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शांती पावयता. देवाचें उतरें. देवाचे बरोबकार. आमचो सबाब गायन करून जातलो. थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपले फळ दिले.
थोडे बी बरे सोमनीर पडले आनी आपले फळ दिले. जबाब थोडे बी बरे सोमनीर पडले आनी आपले फळ दिले. प्रितुमेक तू भेट दिवंक येताय, तिचेर तुजो पावस घालताय. सुभामपणीन तिका सुफल करताय. दानो गोठो आमकां मेळोश्यो करच्याक देवाची न्हंय उत्पन्न बरोन व्हांवता. जबाब थोडे बी बरे सोमनीर पडले आनी आपले फळ दिले. अशी तूं करताय सोमनीची तयारी, कसलोली शेतां तूं उदकान भरताय. जमीन सारकी सपोर्ट करताय, पावसा शिवारान ती भिजोयत रावताय. ताच्या फळाचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. जबाब थोडे बी बरे सोमनीर पडले आनी आपले फळ दिले. तुजे बरेपणान परस्पर आमकां मेळटा फळां. तुजी पावलां पडटा थंय सगळे जाता सुफल पिकाय. पडीत जमनीर पर्यंत भरपूर मेळटा चोरो. दोंगर पर्वत आनंदान नेटयल्यात. जबाब थोडे बी बरे सोमनीर पडले आनी आपले फळ दिले. हिनाचे हिंडा मैदानार वळांनी गवाचो बाताचो शिंगार. संतोषान उल्हासता गायता सगलो संवसार. जबाब थोडे बी बरे सोमनीर पडले आनी आपले फळ दिले. A reading from letter to Saint Paul to Romans. Brethren, I consider the suffering of this present time, and not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. For the creation waits with eager longing for the revealing of His Son of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it, in hope that the creation itself will set free for the bondage to corruption, to obtain the freedom of glory of the children of God. For we know that the creation has been groaning together in pain of childbirth until now. And not only the creation, but we ourselves, who are the first fruit of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our body. The word of the Lord. Thanks be to God. Kindly rise for the gospel.
The seed is the word of God, and the Christ is the sower. All who come to him will have life forever. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे शिव वर्तमान महिमा तुका सोम्या. ते दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दोयऱ्याचे दडेर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले व्हड जोमे ताचे सरशे आयले की तो एका ओड्यार चडून बसलो. सगलो लोक दोडेर रावलो आनी ताणें तांकां वेपारींनी सोबार वस्तू सांगल्यो. ताणें म्हळें, पळयात, कोण एकलो वंपी वंपूंक गेलो. वंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी सुकणीं आयलीं आनी तांणी तें केलें. आनी दुसरें कोडपी जमनीर पडलें. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची कोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किल्लोलें. पूण हो तेतूच करपोलें आनी पाडां ना म्हणटो सुकलें. एर बी कांट्यां मदें पडलें आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी ताका चेपून दवरलें. एर बरे जमनीर पडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसल्यांनी आयकुचें. तेन्ना सिसांनी लागीं सरून जेजूक विचारलें, वेपारींनी तांचे कडेन कित्याक उलयताय? ताणें परतीपाड केलो, कित्याक स्वर्गा राज्याचें गूढ सोळकूचें देणें तुमकां दिल्लें आसा, ताका हेरांक ना. आसा ताका देव आनिकूय दितलो आनी ताचें माप बरोवन वतलें. पूण ना ताका आसुल्लें पर्यान ताचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वेपारींनी तांचे कडेन उलयतां, कित्याक पळयोनूय ताका दिसना आनी कान दिवनूय ताका आयकना, न्हय म्हूण समजयना. इजायास अशें आदीं सांगिल्लें तें ताचें सगळें पाडोन येता. आयकून आयकून तुमकां समजोचें ना, पळयोवन पळयोवन तुमकां दिसचें ना. कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावंक, कानांनी आयकना जावंक, मनां समजना जावंक आनी ताचें जिवीत बदलना जावंक आनी ताका हांवें बरी करिना जावंक हे लोकांचें काळीज निबर जालां. ताका कानांनी सारकें आयकना आनी ताणें आपले दोळे धांपल्यात. पूण नदर आसले तुमचे दोळे आनी आयकूंक सोंते आसले तुमचे कान बागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयता तें पळोवंक जाय ते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकता तें आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. देखून तुमी वंपतेल्याचे वेपार समजून घेयात. राजाचें उतर आयकता आनी तें समजना तो वाटेर वंपलेल्या बिया सारको. देंवचार येवन ताच्या काळजांत वंपलेलें तें काडून व्हरता. खोडपी जमनीर पडलें बी उतर आयकता आनी रोखडोच उर्बेन मानून घेता तो मनीस, पूण ताका आपणा भितर पाडानात आनी तो थोडोच वेळ तीव्र उरता. त्या उतराक लागून कासो दुमाळो येना फुडें ताचो विस्वास रोखडोच हालता. कांट्यांनी वंपलेलें बी उतर आयकता तो मनीस, पूण हे संवसाराच्यो दास्ती आनी गिरेस्तकायेचे भूल उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. बरे जमनीन भोपलेलें तें उतर आयकता आनी समजता तो मनीस हो पीक दिता. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. सुमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. अमादेऊस म्हणलो एक म्युझिशियन आहलो.
जो भुरग्यांक वायलीन शिकयतालो, रेबेक शिकयतालो. आनी हे रेबेक शिकयता तेन्ना एक पयलें चेडूं ताजे शिंगेलें, ताजें नांव मेरी, ताजें शिंगेलें. हांव रेबेक शिकूंक सोदतां. पूण ताका जायतीं फ्रेंडां आसलीं, इश्ट आसले. म्हणटच जितले पावटी ते रेबेक शिकूंक वेता तितले पावटी ताका मॅसेजी येता, आमी आयज हें करया, फाल्यां आनी कितें करया, परां आनी कितें करया. आनीक ताचें दान मन रेबेक शिकपाचेर घालूंक जायना, सोडटा. उपरांत दुसरो भुरगो जावन आसा जॉन म्हणलोलो. हो जॉन म्हणलोलो आवय ताका एक क्लासीक घालता रेबेकाच्या, कित्याक आमच्या घरांत जायते रेबेक शिकल्यात अशें म्हणटा. आमच्या घरांत जायते पुर्वज आमचे रेबेक वाजयताले. एक ट्रेडिशन जाय आमकां, अशें घरांत आमकां म्हणूंक जाय हें रेबेक वाजयता तसलें घर अशें म्हणूंक जाय, हें मनान घातलें. पूण भिणान बांदू ताका खुशी नासली. आनी खुशी नासली म्हणटच खुशे भायर वेतालो. आनी खुशे भायर वेता म्हणटच तें सारकें शिकोनासलो आनी ताका सोडचें पडलें. तिसरें जेम्स. हो जेम्स ताका खुशी जाली रेबेक शिकपाची. पूण दुसऱ्यो एक्टिविटी लागताल्यो जायत्यो, भोव करून स्पोर्ट्स, जावं क्रिकेट खेळपाचें जावं फुटबॉल खेळपाचें, हें ताका लागतालें. आनी दान मन ताचें रेबेकाचेर घालूंक जायना आसलें, थंय वेतालें. ताकाय सोडचें पडलें. आनी चवथें जावन आसा एक चेडूं येन म्हणलेलें, तितलें हुशार न्हू, पूण ताका खुशी आसली रेबेक शिकपाची. आनी खुशी आहा म्हणून दान मन आपणाचें हें रेबेक शिकपाचेर घालता, शिकता, वेळा वेळा शिकता. आनी तितल्यानूय बरें शिकून रेबेक शिकून व्हडलें मनीस जाता. चौग जावं मनशां आमकां दिश्टी पडटात आयज भिणांत बाद. चौग जावं मनशां तितलीं तीग जावं गेलीं, एकलो हें निमणें आहा तें सक्सेस जालें. इजायास प्रवादी म्हणटा आमकां आयचे दिसाक, जशें पावस आनी बरफ मोडबातान पडटात आनी बिस्तीं तीं परतून चडोनात, वोगोर वोपणाराक बी आनी जेवतेल्यांक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात, स्वर कोतात आनी किर्लायतात, तशें म्हजें तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावं म्हजेशी परतून येना. भोगोर म्हजी खुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फॉर्मायलां तें शार्ती पावयता. इजायास प्रवादी उलयता आसतना देवाचें उतर सर कोत्ता. कोणाक सर कोत्ता? कोणाक सर कोत्ता? टू whom it is comparing word of God. कोणाक सर कोत्ता? कोणाक सर कोत्ता? देवाचें उतर कोणा भाशेन म्हणटा? कोणा भाशेन म्हणटा देवाचें उतर? म्हजी भास समजना तुमकां? हांव गोंयकारूय, नावेलेचो, नावेलेचो, समजना? कोणा भाशेन म्हणटा देवाचें उतर? सांगात कोण? इजायास प्रवादी कितें म्हणटा? इजायास प्रवादी कितें म्हणटा देवाचें उतर? कितें म्हणटा? कोण सांगची? कोणा भाशेन म्हणटा देवाचें उतर? जशें पावस आनी बरफ मोडबातान पडटात आनी बिश्तीं तीं परतून चडोनात, बोगोर वोपणाराक बी जेवतेल्याक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी स्वर कोतात आनी किर्लायतात. पावसा भाशेन आनी बरपा भाशेन.
देवाचें उतर पावसा भाशेन आनी बरपा भाशेन. इजायास म्हणटा आमी तर कितें रोयना, समजा पावस येयलो, पावसाचो आमचो काळ, कांय रोयना, कितें केल्लो आतां? कांय केल्लो ना. आमी कांयच रोयना, फायदो काडिना पावसाचो बरपाचो. कितें केल्लो आतां? कांयच ना, जमीन सुकी उरता. आनी कितें केल्लो आहा थिंगा भायल्यान पळयात. कितें केल्लोलें आहा? तोंड केल्लो आतां. आमी तर फायदो काडिना, तोंड केल्लो आतां. तेच भाशेन देवाचें उतर निर्फळ जायना म्हणटा. निर्फळ केन्नाच जायना. देवाच्या तोंडान भायर सरता तें उतर कितें तरी ताका फळ मेळटा. इजाय सांगता आमकां आयज. आनी आयची वोपार आमकां सांगता, वोंप्याचे वोपार आमकां आगोट न्हू तें सोंपूंक. कित्याक आमी शेतां रोयता, आनी आमचे यूथ फार्मा हांगासर हे भुरगे शेतां रोयतात. आनी आमकां समजूंक आगोट न्हू हें पिणान बांदो. आनी देव जेजू कंपेर कोत्ता. बी देवाचें उतर. बी म्हणटा थोडें वाटेर पडलें, आनी वाटेर पडलें तें सुकण्यान येवन तांणी केलें. दुसरें कडपी जमनीर पडलें, थंय माती नासली आनी मातयेची कोलाय नासली, देखून तें रोखडेंच किल्लोलें, पूण हो तेतूच करपलें आनी पाळाना म्हणटा सुकलें. एर बी कांट्या मदें पडलें आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी ताका चेपून दवरलें. एर बरे जमनीर पडलें, ताका पीक जालें, एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. ही पीक जाली. आनी उपरांत समजणी दिता, ह्या उतराची आमकां समजणी दिता. देखून राजाचें उतर आयकता आनी तें समजना तो वाटेर बोंपलेल्या विया सारको. देवचार येवन ताच्या काळजांत बोंपलेलें तें काडून व्हरता. आयकता पिणांत बांदो, पूण समजूंक सोदिना. देवाचें उतर समजूंक सोदिना, आयकता, पूण देवचार येवन कितें घातलेलें तें काडून व्हरता. दुसरें जावन आसा, कडपी जमनीर पडलें बी उतर आयकता आनी रोखडेंच उर्बेन मानून घेता तो मनीस, पूण ताका पाडाना भितर थोडोच वेळ उरता, तीर उरता. उतराक लागून कास दुमाळो येना, फुडें ताचो विस्वास रोखडो चालता. बरो शर्माव जालो, बरें वाचलें तें. तितलोच वेळ, तितलो मागीर घरा गेलो म्हणटच भिडान बांदो पाडानात ताका. भितर पाडानात आनी पाडाना म्हणटच ओत येता तेन्ना सुकता. हेज भाशेन देवाचें उतरूय पाडानात. बरें जालां, पूण पाडानात, भितर सुकलें. तिसरें कांट्यांनी पडलें आनी कांट्यांनी नेर म्हणटा हांव ताका. नेरान ताका दामून दवरलें. हेज भाशेन देवाचें उतर आमी आयकता, पूण संवसाराच्यो राटी, सगळो संवसाराचेंच उलयता आमी, संवसाराचें चिंतता आमी. हे राटी हें देवाचें उतर दामून दवरतात आनी पीक दिवंक पावना. आनी ते पासत आमकां म्हणटा, आमी देवाचें उतर बरे जमनीर पडलें आनी एकाक 30, एकाक 60, एकाक 100. ही पीक जाली. आनी आमकां सेंट इग्नेशियस de Loyola, कितें आहलो तो पयलो इग्नेशियस de Loyola? खंयची संस्था घडली ताणें? इग्नेशियस de Loyola वीच सोसायटी. जेजुईट सोसायटी ऑफ जिजस. कितें आहलो तो पयलो कितें आहलो तो?
कितें तो पयलो खंय काम करतालो? सैनीक, मिलिटरी मॅन, झुजांत काम करतालो. आनी कितें जाय आसलें ताका? झुजांत काम करूंक कितें जाय आसलें ताका? नांव जाय आसलें. हांवें इतलीं झुजां केल्यांत, इतलीं झुजां जिखला. पूण एका दिसाक हें झूज करता आसतना ताच्या पांयांचेर फार पडटा. आनी फार पडटा तेन्ना हॉस्पिटलांत आसता. आनी ताका सूय आसली पुस्तकां वाचपाची. जायतीं पुस्तकां वाचतालो. जायतीं पुस्तकां कसलीं पुस्तकां वाचतालो? कसलीं पुस्तकां वाचतालो? रोमांसी वाचतालो. मोगाच्यो, कोणेच मूख केलो, कोणतेच मूख केलो तेसू वाचतालो. आनी जेन्ना हॉस्पिटलांत पावलो तेन्ना ताणें पुस्तकां मागल्या. म्हाका वाज आयलें हांगासर, पुस्तक दी म्हाका. आनी ताका 7 पुस्तकां दिलीं. 7 वाचता तो, कित्याक वाचपाची सूय आसली ताका. वाचता. इतले 7 जाल्यात. म्हज्यान कित्याक जावंक जायना 7? म्हज्यान कित्याक जावंक जायना 7? म्हजो पांय वचो एक मोडला आनी उबो रावलो जाल्यार एक लांब आहा आनी एक मोडो आहा. म्हाका नांव खंयचें मेळटलें आतां? खंय नांव मेळटलें? म्हणूच नांव मेळना तसल्यो वस्तू करतलो हांव. आनी तेंच कोणाक शिकयता तो? तेंच कोणाक शिकयता? सेंट फ्रांसीस झेवियर. तोय नांव मेळपाक पॅरीश युनिवर्सिटी शिकयतालो. ताकाय शिकयता. कित्याक उपकार जोडीत जाल्यार सगळो संवसार आनी इबाडीत जाल्यार जोत्म. कित्याक उपकार जोडीत जाल्यार सगळो संवसार आनी इबाडीत जाल्यार जोत्म. दोगूय भाग्योन जाता. भी पडलें देवाचें, देंवतोर पडलें. भाग्योंत आगुस्तीन जेन्ना भुरगो आसलो तेन्ना कितें आसलो तो? सेंट आगस्टीन कितें आसलो? आयकूंक ना? वाडेस. आमी म्हणटा वाडेस. हो तो भुरगो वाडेस आसलो. पूण ताच्या आवयचें नांव कितें? मोनिका. त्या लागीं मागताली. दीस रात रोडोन मागताली. बिस्ती न्हय, रोडोन मागताली. आनी तो वेता थंय ती वेताली. तो वेता थंय ती वेताली. आनीक भयणान बांदो ताका जायते पावटी देवाची जाप जाता. जायते पावटी देवाची जाप जाता. पूण पोस्टपोन करता. ना फाल्यां करया, सदां फाल्यां. पूण एक दीस पवित्र पुस्तक उगडटा आनी वाचूंक लागता आनी बदलप जाता. वाडेस आसलो तो बरो जाता. बरो आहा तो पाद्री जाता. पाद्री आहा तो बिस्प जाता. बिस्प आहा तो डॉक्टर ऑफ द चर्च, शास्त्री इगोर्ज देवाचे उतरावदेशी. केदें व्हडलें बदलप तें पळयात भयणान. देवाचे उतरावदेशी. रेव्हेलेशन आमचें प्रकाशनाचें पुस्तक 10वें आमकां अशें म्हणटा, देव प्रवाद्याक सांगता, कवळो आदीं पुस्तकां बरय नासले, स्क्रोलाचेर बरयताले. पुस्तकां बरय नासले. तो कवळो आहा. कवळो आहा म्हणजे कितें? उतर हा देवाचें. आनीक तुका गोड लागतलें पयलें. उपरांत जिरोण जाता जाता कोडू लागतलें. 10वें वचत घराला वचून वाचात. तें रेव्हेलेशन. म्हणटूच गोड लागतलें, मागीर बदलप जातलें तुजें, कोडू लागतलें अशें सांगता. एझेकियल 37 आमी जाणाव इस्रायल परजा 2 पावटी परदेसांत गेली. पयली पावटी केन्ना गेली?
दुसरे गांवांत रावन गेली, परदेसा दुसरे गांवांत. They went first when they went first. Which country they went? Country. Which country they went? From Israel, where they went? Israel खंय गेले? खंय गेले इस्रायल आसा? Catechist, raise your voice. खंय गेले इस्रायल आसान? सरकार आमचो पुर्तुगेज कितले वर्सां रावला हांगासर? कितले वर्सां रावलो? 450 years. एज बादशीन इस्रायल पोरजा दुसऱ्या गांवांत गेली, तितलीच वर्सां रावली. खंयच्या गांवांत गेली? खंयच्या गांवांत गेली? इजिप्तान गेली. जेवण खाण ना म्हणटच इजिप्तान गेली. इजिप्तान गेली बिडान बांदू, थंयसर गेली इजिप्तान, आनी थंयसर 450 वर्सां उरली. 450 वर्सां आनी परतून आयली. दुसरे फावटी परदेसान गेली, खंयसर गेली? खंयच्या गांवांत गेली दुसरे फावटी? खंयच्या गांवांत गेली दुसरे फावटी? बाबिलोनीक गेली. 70 years. नाबुकदनेस्सर पादशान झूज केलें आनी ताका बाबिलोनीक व्हेली आनी थिंगा सांडलेलीं जालीं. पूण एक प्रवादी तांच्या बराबर गेलो. 2 जाण प्रवादी आहले. जेरेमियास आहलो आनी एजिकियल आहलो. कोण गेलो तांचे बराबर? कोणाक गेलो तांचे बराबर? जेरेमियासाक गेलो, एजिकियलाक गेलो? एजिकियलाक गेलो. आनीक ही पोरजां निराश जाली, डेस्परेट जाली. देवान आमकां सोडली. आनी तेन्ना देव एजिकियलाक एक विजन दिता. एका व्हाळांत आडां दिसती पडटा, ताका एका व्हाळांत आडां दिसती पडटा. आनी देव एजिकियलाक म्हणटा, तुजो स्वास सोड, तुजो स्वास सोड आनी उतर मोड. स्वास सोड आनी उतर म्हणटा. हे आडांक मास येता आनी मास येतच मनशां जातात. आनी देव एजिकियला उद्देशी सांगूंक सोदता, तुमी तशेंच जातलें. तुमी आतां मेलेलीं जाल्यात, आडां जाल्यात, पूण हांव तुमकां मास अशें कोत्तलो, मनशां कोत्तलो. तुमच्या गांवांत पावले म्हणटच परतून तुमकां वतलो. पूण हें केन्ना घडटलें? जेजू येता तेन्ना. उबे रावया, सतमानता म्हणया. एकाच देवाक सतमानतांव सोर पदविदा. सतमानतांव देवाक सोर पदवीदार बापाक स्वर्गांत विचार उसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सौम्याक व पवित्र आत्म्या वरवीं वरवीं सांबाळलो. आंकवार मारे लायसो आल्मलो. वास्तनता आनी कोस असले. ताका कुसार जालो. तो मेला आनी ताका आनी पेलो. तो मेल्या मध्ये देवलो. तिसऱ्या दिसान मेल्यांतलो पुनो जिवन जालो. सकाळ जालो. सो पदवीदार देवा बापाच्या हॉस्पिटलाक बसला. मनसुबी करून घेतलो. सतमाता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठांय वादकाचे बक्षणे पुरीचे पुनो जीवनपण सासणाचे जिवीत. आमेन. उतर आयकोतान समजता तो मनीस हो पीक दिता. एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30.
असलें फळ आमच्या जिवितांत दिसती पडूंक देवाची मजूत आमकां मागून आमची मागणी बापा मुखार उबारुया. वाटेर वपलोलें देवान येवन तें काडून व्हरता. आमचे धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाची उतरां आपल्या जिवितांत रिंगून आपल्या जिविताचे चालींतल्यान देवाची उतराचो फोळ दिवंक तांकां कुरपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. कोडपे जमनीर पडलोले पाळां नात रोखडीच हालतात. आमचे समाजीक सेवक वेगवेगळे वायटाक लागून जिविताचे मळार कोडपी जमीन अणभवून राजकारणी मळार हालता दोलतात. देवा उतराच्या उजवाडान तांचें जिवीत फळावत कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. For all Christians, that their hearts may become fertile soil where God's word takes root and yields a rich harvest, we pray. For those who have not heard God's word, that our outreach and the witness of our lives may lead them to encounter Christ, we pray. मोगाळा बापा थोडीच आमची मागणी आमच्या मुखार दवरल्यान आमी जे पुताक तीर गोड दिवंक आनी भरपूर पीक आमच्या जिवितांतल्यान दिवंक तूंच आमकां आदार फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. भेटोने वेडार गीत घेवया C16 पेज नंबर 35.
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानतासण जा म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा तुका उलो मातले पवित्र सभेच्या दानांचेर तुजी दयाळ दिसगाल आनी बाळ त्याची पवित्राय वाडोवंक ती आत्मीक पोसवण करून दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर काडे आनी सोताय तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपले जल्मान दिलो आमकां, ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपले कश्टां मरणा वरीं सुडयलें आमकां पातकांतळी. आपले पुनर्जन जिखलें आमास मेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपले बापाशी सूर परवेसा वरवीं उगडले आमकां दारां सर्गीचीं. देखून सद दोत्तां सांतां भक्तां सांगाती चे मोहिमे कितोन आमी निरोतरी गायता. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोआ पणीचे पवित्र आत्म्याक घालून ही दानां पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश मरण सोसूंक आप कशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो आनी आपल्या शिश्यांक दिलो. म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. पेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली, तुका दिन वासून ती आपल्या शिश्यांक दिली. म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सास्तीक कोराचें रगत, पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ. सोम्या, तुजें मरण आनी समोरोमता आनी तूं परत येवसर तुजें पुनर्जिवनपण पर करता. देखून सर्वेस्परास मेजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवनपणा उडास आमी अजिविता चोंडो आनी सोडूंची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताच्या कुड्या रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास कर. अशें लेव आमचे बाग्योन बापा आनी फिलिपनेर आमचे गोडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोडी बापा आनी सगळे संस्कारनी घेतले बराबर तिका प्रतिमोगान सुपून कर. तशें पुनर्जनपणा बरवाशान अंतरून गेल्यान ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर
जिका कोतो तल्ल्या सुमेस्तांक कामोळाचो प्रकाश पडूंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची काकूत करून मागता अशें बागेवन तांकवा मारी देवाची माई संगाती बागेवन झुजय जोपोती बागेवन दोता बागेवन जेवाज आनी सूर्य कळे तुका मानूय आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासना जिवितां आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुका वाकाणूक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुतो वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवळान देवा सर पदवेदार बापा सुरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनांक. आमच्या सरोणाच्या नेमोनान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी वची स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आनी आमी आमची चुकलेल्या बोशीता तशी आमची पातळ आनी आमकां तांणी करून दिवनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दयाकोण जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सरोण क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवां शानोत रेखतले आमकां चुदार काकुती सूर पातकांतली सुटोय आनी सुरा कातांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूं तिका कोडान सांबाळ. सो शेत राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात द्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका आयकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हजें दारोण कर. क्रिस्ताच्या रगताक म्हाका दादोस कर. नानोय म्हाका उदकान परवलाच्या. पवित्र कश्टांनो म्हाका गोड करात. तूं बोरव्या जेजू चितान म्हाका आयक. तुज्या काळयांनी तूं म्हाका लिपय. वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका. वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय. मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोशी येवंक तूं म्हाका फरमाय. भक्ता सांगाती तुका वागांच्या. प्रार्थया. सर्वेस्परा पवित्र जेवण हांवें वांटो घेतला. हे पवित्र गुटान परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसूया. गेल्ल्या इतराक कलेक्शन जालां 40,000 रुपया. येता तो आयतार 16 आयतार पयले मीस पावणी 7 मांडावळ करपी सेंट विसेंत पालोटी समुदाय 8:30 मीस पॅरिश यूथ इनागुरल मास तांचे. दर बुधवारा सकाळीं 6:30 एडोरेशन आहा. सोनवारा इगोर्जेंत सांजे 6 इंग्लिजीन मीस जातले. दर सोनवारा कॉल्टोसबस मिटींग 5 17 फाउंडेशन डे ऑफ द चर्च मीस 7 17 त्या दिसा नोयेंत सुरू जाता बागेवंत आना. 16 8:30 मिसाचेर फेस्त जातले. आनी ते दिसा आमी ग्रँड पेरंट्स डे आमी समोर पितले. आमची इगोज 279 years जाता इस्टॅब्लिशमेंट. मीस पावणी 7 आनी उपरांत बेजमेंत आसतलो. 19 यूथ फॉर्मेशन प्रोग्राम आहा. आनी जांकां वांटो घेवंक जाता जाय तांणी नांवां दिवचीं. 6 शेमाय शेपायचो दीस मानयतले. कोणा तर PPC वांगड्या लागीं नांवां दिवचीं. कोणाकूय कार्याक वांटो घेवपाक खुशी आहा जाल्यार ताणें सांगचें. क्लॉइस्टर कार्मेल आमची हांगासर सुशिरी आहात. तांचे फेस्ताची तयारी 13, 14 आनी 15 सांजे 5:30 उपरांत 16 मीस फेस्ताचें सांजे 4 बिस्प सिमांव येतलो.
दर शुक्राराक सकाळीं आमचे 7 वरांचेर मीस जाता आनी सांजे 6 वरांचेर प्रेयर सर्वीस, एडोरेशन आनी मास. मिसां आमची केरीत मिसां सोमारा दीस 8 वरांचेर पयल्या वर्साचें मीस मारिया कुलास हिच्या पासत. बुधवारा दीस 7 वरांचेर पयल्या वर्साचें सांतान फेर्नांदीच्या पासत आनी सोनवारा दीस 8 वरांचेर मिनी कॉस्ता पयल्या वर्साचे हिच्या पासत. समुदाय मिटींग आमच्यो आयतारा दीस आयज सांत फ्रांसिसी इग्रेजा 1 and 2 3 घरांत 5 वरांचेर. तेच भाशेन आयज सेंट ऑफ कालकत्ता देवसागरान वेरिसिमो फेर्नांदीच्या घरांत 6 वरांचेर. आयज तेज भाशेन समुदाय इग्नेश दोयेला आनिफा कारवायल हाच्या घरांत आनी प्रभूस वियोलेता हाच्या घरांत 6 वरांचेर. तेच भायर सांत कुरीस समुदाय पेंटा, मेनेंजे समुदाय फोंडे, विली द कॉस्ता हाच्या घरांत 5 वरांचेर. आयतारा दीस म्हणजे 14 आयतारा दीस मारिया मुखार समुदाय रेजिना मोनी जॅकलीन आना फातेको हाच्या घरांत 5:30 वरांचेर. तेच भाशेन आवलेडे वायलकान समुदाय रेंद्राबाट कायतान मारिया दोराद हाच्या घरांत 5 वरांचेर. इगोर्जे कादार आयिल्लो आहा. एक बरे देखणारान 5,000 दिल्यात, एक बरे देखणारान 10,500, एक बरे देखणारान 50,000, एक बरे देखणारान 20,000 आनी एक बरे देखणारान 32,700. तेच भाशेन गूड सामारितन फंड एक बरे देखणारान 10,000 आनी एक बरे देखणार 10,000. देवान तांचे आशिर्वाद घालचो. पंचायत सांगलायता त्या आयताराक ग्रामसभा आसतली 9:15 पंचायत गोरांत. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सव्या आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात मीस सोंपले. देवाचे बरोबर. शेवटाक गीत घेवया F13 पेज नंबर 91. F13. Gonna